परमेश्वरा makanan शेकाचे प्रीतुमी बोल देवा सोडगिता गाया भजना बंफाबोदिया mandiat परमेश्वरा मेtonio wardana घेऊन मंदिरात भितर सोरा नवेगी रोजन गाया परमेश्वरा makanan शेकाचे प्रीतुमी बोल देवा सोडगिता गाया नवेगी रोजन गाया परमेश्वरा makanan शेकाचे प्रीतुमी बोल देवा सोडगिता गाया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समोर उमतांव आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घे. जल्माच्या 8 दिसां उपरांत जेजूची सुनोत करच्या वेळार देवदूतान कोलीत केल्ल्या प्रमाणे जेजू म्हूण ताका नांव दिलें. जेजू ह्या नांवाचो अर्थ म्हळ्यार सोडोवपी. हेंच नांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान उदेतीक परगटलें आनी सोडवणेचो संदेश पयस पयस पावयलो. जेजूच्या भोव पवित्र नांवा उदेशी आमची सोडवण जाल्या म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोन्यां वरवीं ताचें पवित्र नांव परगटुया. मगच्या बाबनेदो भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हे संवसारांत जियेता आसतना जेजूचें नांव परगट करूंक खूब वावुरलो. आख्खें जिवीत ताणें जेजूच्या नांवा खातीर भेटयलें आनी ताची परगटणी केली. आमी जायते फावटी आमकां संदी मेळटा तेन्ना जायते देवाचें नांव जेजूचें नांव परगट करूंक जायती चुकलें आसतलीं. हे आमचे चुकीचो आमी उगडास करुया आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी तयार जाता आसतना सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया. खालतीसान पातकांचें बगसणें आमी मागुया. काळजांतान दूख धरून एकामेका लागीं बगसणें मागता आसतना सुर्गीच्या बापाचे काकुतीक उलो करून सगट बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. व्हड अपराध. हे भासोर भाग्यान सदांच सांग पार मारे सगल्यांक देदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्ल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची घोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा तांणी बासायलोलें ह्या संतोसाची सोपून भरती जावं जोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भगवंत जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हें खरें म्हूण समजात की जांचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळी ताचे थावन जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बरवांचो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मलपणान जियेतात. जो कोण पातक कोत्ता तो सुमूर्तीक पाट कोत्ता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाट करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवे रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक कोत्ता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कर. जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शिवोट्टमनांक सगळीं उबी रावया. Alleluia.
सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सोर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाची खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हज्या उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशी गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गार आत्मो देंवलोलो आनी ताचेर थारलोलो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलां ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब आमी समोर उमता. आनी आमचें नांव आमकां सगल्यांक आवडेचें, कित्याक आमच्या नांवांतान आमकां आमची अस्मिताय मेळटा. वी गेट आ आयडेंटिटी थ्रू आ नेम. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक नांव घालूंक येवजिता, जायतो एके भाशेन थोकोसणी काडटात. दे स्टडी अ लॉट, कित्याक ह्या नांवा उदेशी आपलो पूत वो धूव कितें जावंक जाय वो फुडाराक कितें जावंक जाय हाची आशा धरून ती नांवां घालतात. आनी हाकाच लागून क्रिस्ती परंपरे प्रमाणे जायते फावटी आमी सांता भोगतांची नांवां घालता. कित्याक ह्या हो सांत हो भोक्त आमकां आवडेचो आनी आमचीं भुरगीं ह्या सांता भाशेन ह्या भोगता भाशेन जावची ही आमची आशा. आनी हाकाच लागून ह्या सांता भोगताचें नांव आमी घालता. दर एका नांवांक अर्थ आसा. देर इज अ मिनींग बिहायंड एवरी नेम. आनी हो अर्थ आमच्या जिविताचें मिसांव, द मिशन ऑफ आवर लायफ आमकां दाखोवड करता. दर एकल्याक नांव आसा, आमची अस्मिताय आसा आनी ह्या अस्मितायेन आमचें मिसांव लिपलेलें आसा. आनी हें मिसांव आमी ह्या संवसारांत जी येताना साकार करूंक वावरूंक जाय. कितलीं जाण आमी प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्या नांवा प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडटा काय ह्या संवसारांत. आयज नवें ट्रेंड जालां. आवयचें बापायचें दोन पोंतां कातोतात, एक कोतात, नांव घालतात. तातूंत अर्थ आसा कितें त्या अर्थाची आमकां खबर आसना. वी वॉन्ट टू लायक द नेम, वी डोंट नो द मिनींग ऑफ द नेम. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर एका नांवान अर्थ आसा, अस्मिताय आसा. आनी हेंच कितें जेजूच्या नांवान आमी पळयता. जेजूच्या नांवांक अर्थ आसा. जेजूचें नांव ताचें अर्थ जावन आसा सोडवण, सेवियर. जीजस मिन्स सेवियर. आनी हीच जावन आसली हेंच जावन आसलें जेजूचें मिसांव. संवसारांत जेजू आयलो मनशा कुडाची सोडवण करूंक. आनी संवसारांत जी येताना कोश्टा विट्यांतल्यान चलोन मनशा कुळाची ताणें सोडवण केली. ही एकम्प्लीश द मिशन दॅट बेड इन हीज नेम. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर आमच्याय नांवांक एक मिसांव आसा. तें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी फावो तो वावर ओ तोकोस घेता काय? ओ उरफाटेंच जाल्यार ह्या संवसारांत म्हजेंच नांव वाडोवंक आपसुवार्थीपणान आपलेपणान आपूण व्हडलो म्हूण दाखोवंक आमी वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जुआंव बावतिस्त जेजूची परगटणी कोत्ता. जेजूक
जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिता. जेजू कोण तो आमकां सांगता. म्हणटा आपूण न्हय पूण तो व्हडलो. हांव उदकान स्नान दिता, जेजूच्या बऱ्या जिविताची वाट तयार करता. पूण म्हज्या फाटल्यान येतलो तो म्हजे आदी आसलो. ताची वळख देवान म्हाका दिली आनी ही वळख घेतल्या उपरांत पोरजेक ही वळख हांव दितां. एक क्रिस्ती भावार्थी कसो, जेजूचो पाटलावदार कसो, प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हें जेजूचें नांव परगटूंक कितलो वावर हांवें ह्या संवसारांत केला काय. आयज जेन्ना मनशाच्या जिविताचेर आमी नियाळ घालता, मनीस आपलेपणान आपसुवातेन इतलो बुडलेलो आसा, आपलेंच खरें, आपुणूच सारको, आपलें नांव व्हड जावंक जाय, सेल्फ सेंटर्ड. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कितलोय वावर करी, कितलेंय बरेंपण करूय, फावो ती खुशालकाय आमकां मेळना. कित्याक आमच्या नांवाचो अर्थ जिवंक आमी चुकल्या. वी हॅव फेल्ड टू लिव आवर आयडेंटिटी. क्रिस्ती भावार्थाची अस्मिताय जावन आसा जेजूक परगट करूंक. दर आमच्या वावरांतल्यान, दर आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी जेजूक परगट करूंक जाय. आनी हेंच जुआंव बावतिस्तान केलें. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हांगा आमी सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आयल्या. ताच्या जिवितांत कितें आमकां दिश्टी पडटा. जाणार तो आसलो, जाणवायेन भरलेलो, संवसारी गिरेस्तकाय ताच्या कुटुंबान जायती आसली. पूण हें सगळें फाटीं सोडून संवसारी वस्तू न्हय पूण जेजूचें नांव परगट करूंक ताका एक इच्छा आसली. आनी हीच इच्छा पूर्ण करूंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आपली गिरेस्तकाय, आपली फामील, आपलो गांव देश सोडून पयशिल्ल्या गांवांत तो गेलो, जंय जेजूची वळख नासली. थंय जेजूक ताणें परगटलो. आनी हे परगटणेक लागून, जेजूची परगटणी करतना आपणाकूच एके भाशेन ताणें फाटीं सोडलो, आपणाचेरूच विसर घातलो. कोश्टान दुयेंसान फुडो करून जेजूक आपल्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान ताणें परगट केलो. खालतीकायेन ताणें जेजूक दुसऱ्यांक दिलो. आनी हाकाच लागून जेजून ताका व्हडलें देणें फावो केलें. आनी आयज आमी भागी, कित्याक हें देणें जेजून जें ताका दिलें तें आज आमचे मोदेगाद आसा. आनी ताच्या आस्काऱ्या खाल आमी हांगा जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कित्याक लागून घडलें? कित्याक सान फ्रांसीस शावेरान आपले नांवाची वळख घेतली. कित्याक फ्रांसीस म्हणल्यार टू प्रोक्लेम द न्यूनस. आनी हेकाच लागून ताणें जेजूचें नांव परगट केलें. आपणाकूच फाटीं सोडलो, जेजूक ताणें मुखार दवरलो. आयज आमी ह्या संवसारांत जियेता ती क्रिस्ती भावार्थी म्हूण परगट करता ती. आमचें कार्य जावन आसा जेजूक परगट करूंक. घोडेक आमकां गांव सोडून, घर सोडूंक वचपाची गरज ना. पूण आमच्याच कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर जे भाशेन आमी जियेता, जे भाशेन आमी वागता, जे भाशेन पेलाताय आमी पेला सोशींक उलयता, तेन्ना जेजूचें बरेंपण परगटूंक, जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांतल्यान दाखोड करून आमीच जेजूचो रूपकार जावंक आनी आमच्या बरेपणांतल्यान जेजूक ह्या संवसारांक परगटूंक हें जावन आसा आमचें मिसांव. सान फ्रांसिसाची देख घेवया. ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगट करूंक वावरुया. जेजूचें नांव व्हडतें नांव, जेजूच्या नांवांतल्यान सोडवण फावो जाता. तर ही सोडवण पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी अनुभवुया, आमच्या जिवितांत लागू करुया. आनी सोडवलेलीं भुरगीं कशीं देवाची, त्याच जेजूची सोडवण पेल्याक दिवंक आमी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ जोडून घेवया. सगळं उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेन जेजू क्रिस्ताचे सोरवणेचो संदेश सोरोल मोनान, मोयपासान आनी खात्रेन परगटीत रावूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंचो संवादानीक होक राखूंक आनी दुमालो दिनासतना भावार्थ परगटूंक सोंपेपण दिवंक देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळे तरेच्यो पिडा रोग बऱ्या केलोल्या जेजूच्या नांवा उदेशी कोश्टवतल्यांक आनी पिडेंत आसलोल्यांक समाधान आनी बोल मेलूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजूच्या नांवाचेर आमी जोण एकल्यान भावार्थी रावूंक ताचे कृपेचेर विस्वास दवरूंक ताच्यो शिकवण्यो पालूंक आनी ताचे गोवाई जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो बापाक आमी उबारुया. सर्गीच्या दाड बापा थोडींची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत आमकां फावो जाल्यार तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. अदीक करून बापा आमी तुज्या पुताचें नांव आमच्या जिविताच्या कुडीतांनी आमच्या चालीन आमी परगट करूंक आमकां तुजी कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाच्या बाबनेदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हण हे वेळार मागात. तुमच्या तांबडे बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सोयेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां भासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी सगळ्यात मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय वागताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वंदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उक्तापो जाल्लो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनीक ताच्या काळजा संतोशान भरताय. जो काळा आदी थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुज्या सारको महिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासतलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलेली रचना आपणा सोबें उबारूंक नव्यान तिका सोपुन्ना एक एकठांवूंक सांडलोले सोडून गेल्ल्या पातके मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गार थावन जेजू आयला देखून सर्गेच्या देवदत्ता सांगाती
आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavataca pergetuya. Sumya Jesu ami ounjo katau, ani eta sitle pietau. Title fauti tu voi bovan esor, ami tuje moron porgotau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो बेटाचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेराव आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बायगोन जुजे तिचो पोती, बायगोन धर्मदूतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक पडान
सोर परवेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकलेल्या मागणे आमच्या मागणी करून परतून एक पाटी बाबातान आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणण्याक पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेर आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मागीर मोगान शांती दिवया. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काटेरे आमची काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काटेरे आमची काकूट कर. देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्याच शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्येच आणि बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो निस्वार्थार म्हाका चोरयताय निस्वार्थार म्हाका चोरयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला कालोखार कोट्याक हांव सारल्यार कसलेच वायट म्हजे ना येतले हुस्को ना लागींच तूं आसाय हुस्को ना लागींच तूं आसाय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला मोजेशी सदांच तूं उबो सांगाती दांड्या कोट्या सोय कोटाय दीर म्हाका तूं दिताय कोटाय दीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला जेजू मोकाळा ह्या वेळार तुका आमी शेवला तूं खरो आनी जिवो देव म्हूण आमी सोत मानता दिसा दिसपोटी ह्या संवसारांत आमी आमचे पॉयंट करता आसतना तूंच आमकां आदार आनी सहकार फावो करताय हे सगळे बरेपणा खातीर ओगेपणान आमच्या सोम्याक आमी आर्ग आनी दिनवास दिवया सगळे आमी उबी रावया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणी पासत हो दिनवासेचो योन संबोरमूंक जेजूच्या नांवांत आटाय पुलोली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता जेजूच्या नांवान घे ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनीक मरना तेंच नांव विस्वासान उच्चारूंक स्वर्गार तुका सासनाक वळखूंक आमकां पावय म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सगळीं बसूया भयणी भावानो आयची मिसाची भेट समोर उमल्या फादर ब्रायन पिंटो तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर आल्विटो कार्दोजो ताका दिनवास जाणा रेवोर्सच्या सगळ्या फिरगोसकारांकूय आमचे दिनवास ह्या सुह बलिदानांत आमचे हेर यात्नीक भाव ज्यांनी वांटो घेतला तांकां आमी दिनवास जाणा आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास मिसाचो वेळ हे परी
सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आणि 11 आणि सांजे 3:30, 5 आणि 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. तुमचे दावे वाटेन आमचे कुमसाराचे पेंडॉल आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आणि सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आणि सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आतां सकाळी 11 वरांचेर मिसार भोवमानेस लुमेन मेंतोरो आगारताला डायसिसचो बिस्म मुखेल येजमान आसतलो. तशेंच सांजे 6:15च्या इंग्लीश मिसाचेर भोवमानेस प्रकाश सांगली कमाम डायसिसचो बिस्म मुखेल येजमान आसतले. बागेव फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमावाचो निमाणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव आसचो ना. त्या दिसा सकाळी 9 वाजता दोबाजीक सकाळचे पवित्र सोबेचे मागणे जातले आणि उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आणि बागेव फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बाजिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोर रमतल्या. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी सर परवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सोगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. So